हांव म्हाज्या लोकां वांगडा आहा म्हणून हें म्हाका दाखोवंक जाय. आनी म्हाका कांय शोभा ना की गाडीर बावटो घालून भोंवपाक. ह्या तरेचे निर्णय जर आमी लोकां वांगडा रावूंक शकना तर मंत्री रावन कांय उपयोग ना. एक 10,000 लोकांक सत्तरेन उसगांवच्यान हांव पणजे हाडून मिडनायट व्हिडिओ मार्च घेतलो जर 30 तारखे पर्यंत एबियन्सान दवरूंक ना. जेईआरसीचो निर्णय भायर मारचो म्हूण विश्वजीत त्रिमंत्री सल्लागार समितीकय बरयतलो. आदींच मायनिंग बंदीन लोकांची परिस्थिती वायट जाल्या तातूंत हे आनीक एक अरिश्ट म्हूण विश्वजीत म्हणटा. 30 एप्रील मेरेन हो निर्णय स्थगीत दवरचो ना जाल्यार 10,000 लोकांक घेवन पणजे रस्त्यार देवपाची विश्वजिताची शिटकावणी. I as a sitting member of the cabinet, I strongly condemn the JRC and strongly condemn the decision to increase unilaterally power by 11%, 9.38 for domestic consumers, for electricity charges that have been increased on agriculture. I am not so concerned about industry, but definitely domestic consumers. आणि जे आमचे गरीब लोकांक त्रास जावपाचो आहा, जे गरीब लोकांक त्रास जाता, आमचे कडेन एक बरो धडधडाडीचो पावर मिनिस्टर आहा. काल बी हांवें ताका फोन केल्लो, ताका विनंती केल्ली आसा, पक्षाक बी विनंती केल्ली आसा की हो विशय आमचे माननीय मुख्यमंत्री येस्तोर हे अभियानसान दवरपाची गरज आहा. आनी JRC खातीर लोकांच्या दोळ्यांतल्यान दुकां फक्त पाण्याची येवची ना, रक्ताची दुकां येवपाची परिस्थिती निर्माण केल्ली आसा ह्या JRCन. आनी म्हाजो पूर्णपणे ह्या डिसिजनाक विरोध आहा. सेंट्रल ब्युरोक्रेट आसूं काय राज्याचो ब्युरोक्रेट आसूं, आपल्या मर्यादेन रावन काम करपाची गरज आहा. आनी सगळे गोश्टी जे JRC रेकमेंड करता ते एक्सेप्ट करपाची गरज ना. आमी काय बोंडे बसूंक ना हांगा. आमकां बी अक्कल आहा, हांव बी MBA शिकलेलो मनीस आहा, म्हाका बी ज्ञान आहा. हांव विरोध ह्यात न्हू, फाल्यां 3 मेंबर कमिटीक म्हाजे कडल्यान पत्र वयतलें की विनंती तांकां करपाक. आनी हें जावंक ना जाल्यार एक टोकन मिडनायट विजील एक 10,000 लोकांक सत्तरेन उसगांवच्यान हांव पणजे हाडून मिडनायट व्हिडिओ मार्च घेतलो जर 30 तारखे पर्यंत एबियन्सान दवरूंक ना. म्हाका कांयच विरोध करपाचो ना. हांव म्हाज्या लोकां वांगडा आहा म्हणून हें म्हाका दाखोवंक जाय. आनी म्हाज्या लोकां वांगडा जेंकां त्रास जाता, हांव आयज उसगांव गेल्लो सकाळीं. लोक अक्षरशा रडटा की हे निर्णय जे पेपरान वाचून. लोकां कडेन पयसो ना खावपाक. आयज लोकांक कंपनीन सांगल्या घरा चला म्हणून. हे सगळे गोश्टी, हे सगळे निर्णयाचेर खंय ना खंय आमी प्रत्येक लेजिस्लेटरान आवाज उठोवपाची गरज आहा. आनी हे योग्य डिसिजन ना. ह्या तरेचे जंप 2%, 3% केल्यार उपकारता. सरळ 11% तुमी केल्यार हे मान्य ना, म्हाका तरी मान्य ना. आनी म्हाका कांय शोभा ना की गाडीर बावटो घालून भोंवपाक. ह्या तरेचे निर्णय जर आमी लोकां वांगडा रावूंक शकना तर मंत्री रावन कांय उपयोग ना. ह्या तरेचे निर्णय आमी विरोध करूंक जाय. Who is this JRC and who is this commission? They are run by bureaucracy. Bureaucracy cannot run the country and bureaucracy cannot tell us what we should do and what the people of Goa should pay. 9.38% on agriculture. What is this? These are ridiculous rates, inhuman rates. I think whoever is in charge of JRC has lost his mind. They must get a sane guy to evaluate the situation in the state and take things forward. This is not acceptable to us and not acceptable, and I am also going to meet our party leaders and ask them to take this forward at the central level. Bureaucracy does what it wants. Bureaucracy doesn't have to go for elections every 5 years. We have to go for elections every 5 years. We are accountable to the people. We get elected based on the mandate given to us, and when there are serious issues, we should stand by the people. And BJP is a party that has always stood by the people. लायटीचेर टॅरिफ वाडोवपाच्या निर्णयाचेर विश्वजीत स्वताचे सरकाराड रस्त्यार देवपाची भाशा करता थंय आसा. काँग्रेसीनूय सरकाराचेर रोखडीच टिका केली. This government is headless. There is no head to this government. And in such a situation, this government is resorting to madness. So it is a headless government resorting to madness. The debt of the state has reached alarming proportions. It is now touching about 16,000 crores, which is an alarming figure. Now, in such situation, the state has declared, the government has declared a very unjust and insensitive power tariff hike, which is going to cut the pockets of the common man, and it is a completely anti-Goan decision. And it is a hike which is going to create economic turmoil in the households of the people of Goa. Now, even I am told ministers of this own government are opposing that hike. You see, if the government doesn't withdraw this hike, this increase, the people of the state will throng to the streets. विश्वजिताचे टिकेचेर वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकार सोमारा जाप दितलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.